तुरीच्या नादात गीता संगीता महिमाती वाकंता बलिदानी मोगाचे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे भुरग्यांचे बिनवाशी कर्जा उपकारी मोरा दुनिया तुका भेटोचे जेसू आमच्या सोम्याच्या नावान या जगा सुविसमल्या ताच्या कुर्सा पडला या पवित्र नाव बुद्धीन वाटो घेता बलिदानी मोगाचे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे भुरग्यांचे बिनवाशी कर्जा उपकारी मोरा दुनिया तुका भेटोचे बलिदानी मोगाचे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे भुरग्यांचे बिनवाशी कर्जा उपकारी मोरा दुनिया तुका भेटोचे Compreso aitar यामिसाक मुर्तोम दितात अँड्रू डी सिल्वा आणि कुटाम साविशन पोलवडो तशेंच देवान केले उपकारांक अर्गामेस दितात अनिल डायना आणि ॲस्टन डिमेल्लो पंगळा तशेंच सर्व आमच्या फिरगजगारांच्या इराद या पसोत भेटोवचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो संदेश मागणे एकवटाचो समुदाय बांदूंक खातीर मोगाच्यानो आज आमी आमच्या फिरगजीचो कोंपरीचो दीस आचरण करता हाका कुटुंबाचो वा भाव बांदवपणाचो दीस म्हणटात ह्या दिसा सोम्यान आमच्या मोगान आनी मानान उक्त्यान मान करता आपणाकच संपूर्ण तरान ओपून दिल्ल्या जेजूक होगलाप आनी अर्गां दिता आमच्या सोम्याक आमी आराधन करूंक हो एक बांगराळो अवकाश आज उक्त्या मानान आनी गौरवान काडचो हो पुरशांव येदोळ सोम्यान केल्ल्या उपकाराक उपकार स्तुती जावन अर्पिता सर्वेस्परान रुपीत केल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबांत भाव बांदवपणान आमी जियेता मोगा सेवेन आमी एका कुटुंबाचे सांदे म्हणलें पासारता सूख समजणी पयस करून सोम्याक मात देख आनी प्रेरण जावन घेता ह्या खातीर एका काळजान आनी एका मानान आमी ह्या पवित्र बलिदानान आमकांच आमी समर्पण दिवया साविशेन पावलाक समर्पिल्ल्या ह्या देवाळांत आमचे फिरगज फेस्ताक तयाराय जावन आयचो दीस आमी संभ्रमता आयच्या दिसाचें महत्व येदोळूच आमी आयकलें आज आमची इगर्ज भरल्या तुमी फिरगजगारा सक्कडी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदारा जाल्यान म्हणजे आमचो एकतार आमी दाखयता एकतार आमच्या देवा सांगाता एकतार आमच्या भावा भयणी सांगाता आनी मागण्या वरवीं एक खरो येवकरिस्तीक समुदाय आमचे फिरगज कुटांब बांदून हाडूंक आमी जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना जायते पटी येवकरिस्त आमचे ते एकवट हाडटा ते एकवटाचे जिवीत जियेनांतल्या पासत एकामेका राग केल्ल्या पासत बक्षिनांतल्या पासत ह्या घडये सोम्याचे बक्षांनी आमी मागया देवाची काकुळट आमी जावन घेवया पातकाचे दुग्धन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध
हो मुसो अपराध हो मुसो व्हड अपराध या पासून बगे म्हूण सदां सांगपार मरये सगळ्या आनी देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी तुजे तसल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उरतलो. राष्ट्रां उपजाली त्या काळात हांव येवंक ना तसलो तळमळांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जाणची नांवां पुस्तकांत बरयल्लेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली. प्रथवेचे धुळेंत
न्हिदून आसात तांच्या मदली जायतीं जाणां उठतेलीं, थोडी ससनाच्या जिविताक आनी थोडी ससनाच्या लजेक, जणवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतेली आनी जायत्यांक नितीवणपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनांक नेकेत्रां परी परजळतेली. देवाचे उतर हे. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हज्या जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवचकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून दिवचो नाय. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या सासणाचे सोड. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, हर एक याजक दिसपडते आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तीच बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप करची सकत ना, पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. आनी आपल्या दुस्मानांक देव आपल्या पांयांची मणय कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्यान तांकां ताणें ससनाचे संपूर्णकायेक पावयल्यान. पातकांचें भक्षण मेळ्ळें जाल्यार पाप करचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें. देवाचें उतारें. देवाची उडुपकार. Hallelujah.
तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातच सुर्याक काळमांड पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबां नेकेत्रां सकला पडटली आनी अंतराळाच्यो शक्त्योच लागतल्यो. तोळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर देंवोन येतल्या मनशा पुताक समेस देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारांय कुशींतावन दिगांतांतावन दिगांता पर्यंत आपल्या विंसलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखांतवन हो एक पाठ शिका. तांच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवाट्यारच आसा म्हूण समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगता, हे सर घडसर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली ते बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच, सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा. ह्या वर्सा मागण्याचे वर्स म्हूण बापसाहेबान येदळस आमकां मागूंक एक आपोवणें दिला. आनी मागण्या विशयांत जायते ह्या वर्सा आमी नियाळ केला, आमी आयकलां. फाटल्या 12 वर्सां जावन आमच्या जल्मातावनी आमी मागणें करनच आसा. पूण मागणें म्हळ्यार कितें? म्हणलें एक मोठो नियाळ, म्हजो नियाळ तुमचे सांगाता वांटून घेवंक हांव वाशेतां. आयच्या संभ्रमाचे की वर्ड्स म्हणटा आमी. गरजेचे शब्द एक मागणें आनी दुसरें येवकरिस्त. कित्याक येवकरिस्तांतल्या जेजूक आज आमी परगट मान करता आनी त्या प्रमाणे आमचो एकवट आमच्या भावा भयणी सांगाता तशेंच आमच्या देवा सांगाता आमी परगट करता. तर मागणें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. म्हज्या चिंतपाक आयलें मागणें म्हणटा आसतना गिवींग टायम टू द वन हू हॅज क्रिएटेड द टायम. ह्या संवसारांत वेळ काळ रचल्या त्या देवाक आमी वेळ दिवचो, तेंच मागणें. ह्या काळार आमी बिजी, आमी आमच्याच राटावळी, आमचेंच काम, आमचेच शिकाप म्हूण ह्या संवसाराच्या संगती फाटल्यान आमी धांवून आसा. आनी खंयी एक कडेन हे सक्कड रचल्या देवाक आमी विसरात गे. तर त्या वेळ काळ रचल्या देवाक वेळ दिवचोच एक मागणें. तर आमचें मागणें कसलें जावंक जाय? देव आमचे लागीं आमची आस्त बदीक पयशे विचारिना. वांजेलांत आमी पळयता ती एक विदेव स्त्री फकत 2 नाणे थंयसर धर्म पेटेन घालता आनी तो फरिजेव इतले हाण ओतता. जर देवाक पयशे जाय तर जाल्यार त्या दिसा फरिजेवाचे ते अर्पण ताका मानवता आसलें. पूण त्या विधव स्त्रियेचे मागणें जेजूक मानवता, कित्याक ती आपलो वेळ दिता. तो फरिजेव देवाक वेळ दिल्ले बरी दाखयता हेरांनी पळोवचे खातीर, पूण ती विधव स्त्री आपणाचे सक्कड दिवन आपणाचो भोव अमोलीक वेळ हेरांनी पळोवचे खातीर न्हय, जेजूक ते देवाक मेसवोवचे खातीर तें दिता. तेच वांजेलांत आमी पळयता थंयसर 10 जण कोडकार गूण जावन गेले. पूण फाटी कितले जण येतात
एकलोच येता आणि तोही परकी मनीस देवाक अर्गां दिता, फाटी येवन देवाक अर्गां दिता. आमचे मागणें जावंक जाय मोगाचें न्हू असलें. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व महत् कार्यांक देवाचो उडास करचो, देवाक वेळ दिवचो आनी देवान केल्ल्या महत् कार्यांक आमच्या जिवितांत आमी अर्गां दिवचे. असलो मनोभाव आमच्या मागणे थंय आमकां जावंक जाय. दुसरें येवकरिस्त. आयचो संदेश आमी आयकलो, मागण्या मरिफात एक येवकरिस्तीक कुटाम, येवकरिस्तीक समुदाय आमचे फिरगस कुटाम आमी करचें. येवकरिस्त जावन आसा मोगाचें न्हू. बेनेडिक्ट 16 आमचो आदलो पाप साहेब म्हणटा एक मोगाचें साक्रामेंट, अ सॅक्रमेंट ऑफ लव. आनी 3 रितींनी तो तें विवरिता. येवकरिस्त एक मिस्तेर जावन आसा. आमकां तें एकच फावटी पळयतना आमकां समजोंक शकना, पूण थोड्या दीस वेताना कशें आमी भावार्थान वाडटा तवळ गुंडायेन आमी तें मिस्तेर संभ्रमूंक, मिस्तेर नियाळूंक आमकां सुलाभायेचें जाता. त्या देखून पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 3 हंतांनी येवकरिस्त नियाळूंक आमकां उलो दिता. येवकरिस्त एक मिस्तेर तें आमी सतमानूंक जाय. पयलें येवकरिस्त एक मिस्तेर तें आमी सतमानूंक जाय. दुसरें येवकरिस्त एक मिस्तेर तें आमी संभ्रमूंक जाय. आनी तिसरें येवकरिस्त एक मिस्तेर आमी तें आमच्या जिवितांत जियोंक जाय. तर पयलें येवकरिस्त एक मिस्तेर तें आमी पातयेवंक जाय, सतमानूंक जाय. हांगासर आल्तरेर त्या भोव पवित्र काणीक याजकाच्या संस्कारलेल्या हातांनी तो पवित्र आत्म्याच्या येण्याक त्या संस्काराचे प्रार्थना करतना तोच सर्गींच आसलो तोच जेजू त्या हुंड्यांत आनी वायनांत आपणाकच हजर करता. मोगाचें आमी कितले जाण हे भावार्थांत आमी सत म्हणटा म्हणले सवाल आज आमकांच आमी विचारूंक जाय. जायते फावटी हे मिसाचें बलिदान आमकां सवयेचें जाता. तर भावार्थ म्हळ्यार कितें? हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो तारो. आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आमकां आमच्या दिश्टेक पळोवंक फकत एक उंडो धवो उंडो मात्र थंयसर दिसता, पूण निजायकी जेजूचें हजरपण त्या उंड्यांत आसा. तेच आराधनाच्या वेळार आमी गायता येद्या वडा साक्रामेंता आनी तो वेळ आमी गायता सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या. आमच्या विश्व्याक, आमच्या दोळ्याक, आमच्या जिबेक, आमच्या कुडीच्या त्या विश्व्यांक तांचो जेजू आसा ते कळीत जायना. त्या देखून आमकां भावार्थाचें बळ जायचें मोगाचें न्हू. फुलटन जेशीन म्हणलो तो याजक वा बिस्प अशें म्हणटा येवकरिस्ता विशांत ह्या संवसाराच्या द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड or all the time is contained in this tiny white bread. ह्या संवसाराची वर्ती मोगाची काणी मोगाचें न्हू त्या एका ल्हानशा उंड्यांत आटापून आसा. तर तें एक येवकरिस्तीक तें एक अजाप आमी सतमानूंक जाय. पवित्र सभा त्या देखून हे जेजूचें हजरपण दाखोवचे खातीर थोडी अजापां आमचे मुखार दवरता. लान्सियानो आनी बोल्सेनो इटलीचे 2 गांव आनी थंयसर एक संस्कारलेलो याजक देवाचो मनीस मागणेचो मनीस म्हणलो तोच ह्या पवित्र येवकरिस्त संभ्रमतना त्या येवकरिस्तान त्या उंड्यांत जेजूचें हजरपण ते याजक दुबावतात आनी ताचो परिणाम जावन तो उंडो एक धवो कुडको मासाचो कुडको जावन बदलता, वायन आसलें रगत जावन बदलता. तशेंच सांतेरियो म्हणल्यार पोर्चुगल गांवांत एक असलेंच अजाप घडटा. आपल्या जिवितांत तो एक अविश्वासी न्हवरो ताका मेळ्ळो आनी त्या सक्कट संगतीतावन भायर येवचे खातीर ती एक माट करच्या व्यक्ती लागीं वता आनी थंयसर तिचे लागीं ती म्हणटा अळे म्हजे न्हवऱ्याचे हे सक्कड अविश्वासपण पियेवणें हे सक्कड प्रॉब्लेम्स आसात, आज म्हाका सुटका जाय. आनी ती माट करची व्यक्ती म्हणटा जायत सोमा करूंक जाता पूण तुवें केदळा तूं आयतारा मिसा वेताय थंयसर त्या याजकान दिवचो तो उंडो तूं हाडणे.
आणि ती स्त्री त्या दिसा आयताराच्या मीस जाल्या उपरांत तो उंडो आपल्या पालावा भितर घालून तो व्हरता आणि ती वेता वेताना त्या उंड्या हातावन रगत गळटा. आपल्या घरात ती धांवता भियेता आणि थंयसर ती लिपोवन दवरता. पूण सगळी रात तिका न्हीद पडना. त्या कुंगार दवरल्या त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या हजरपणांतावन सगळी रात एका तराचो उजवाड फांगता. आणि दुसऱ्या दिसा ती याजका लागीं वचून परत तो उंडो जेजू हजर आसलो तो उंडो ताका दिता. वय मोगाचेनो, येवकरिस्तांत जेजू खरोच हजर आसा. आमी दुबावचे नाका. पातयेया येवकरिस्त एक मिस्तेर आमी सत मानूंक जाय. दुसरें बापसाहेब म्हणटा येवकरिस्त एक मिस्तेर आमी संभ्रमूंक जाय. कितें आमी थंयसर संभ्रमता? येवकरिस्तांत आमी संभ्रमता जेजू क्रिस्ताचे जिविताचे शिखर, आमचे सोडवणेचे शिखर त्या कल्वर पर्वतार कितें थंयसर घडलें. जेजून आमच्या पातका खातीर आपलेच जिवीत बलिदान जावन दिल्लें. तेंच बलिदान आमी ह्या पवित्र येवकरिस्तांत हांगासर संभ्रमता. आनी ह्या संभ्रमले वरवीं आमकां कितें मेळटा? आमकां आमच्या आत्मीक गरजांक तें एक आधार जाता. जावं पुरो ह्या सक्रामेंता वरवीं सोम्यातय आमी एक जाता. आमकां ह्या सक्रामेंताल वांटेली जावचे मुखांतर कृपा मेळटा. आनी त्या येवकरिस्तांत जेजूचो नीज मोग आटापून आसलो आमकां कळोवन येता. हे मिस्तर जर आमी नियाळटा तर येवकरिस्त. तशेंच आमचे थंय बदलावण हाडटा. जेन्ना येवकरिस्त आमी सेवता आमचे थंय बदलावण येता. देवाचे मिसांव म्हज्या जिवितांत बाप्तिस्मांत म्हाका दिल्ले मिसांव संपूर्ण तरान आमी करूंक आमकां आदार मेळटा. आनी निमाणें ते येवकरिस्त सेवल्ल्या वरवीं सर्गा एक दिसा आमी तेच येवकरिस्तांत तेच जेवणांत मुखामुखी देवाक आमी थंयसर भाग कितें घेता ताची एक रूस हांगासर आमकां मेळटा. तर मोगाळ भावा भयणीनो, इतले सक्कड संगत्यो ह्या येवकरिस्त संभ्रमच्या मुखांतर आमकां मेळटा. त्या देखून बापसाहेब म्हणटा येवकरिस्त एक मिस्तेर तो आमी संभ्रमूंक जाय. आनी तिसरें, येवकरिस्त एक मिस्तेर आमी जियोंक जाय. येवकरिस्ट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड. कशें आमी हें मिस्तेर जियोवचें? एक काजार जाल्लो दादलो आनी स्त्री काजार जावन आपल्या पयल्या आयतारा मिसाच्या बलिदानाक येतात. मागणे करूंक म्हूण थंयसर येतात. थंयसर तिंच सोम्यान सांगली उतरां, ही म्हजी कूड, ही म्हजें रगत तुमचे पासोत समर्पणचें. हें आयकल्लें तो काजाराचें जिवीत, लग्ना जिवीत, कुटुंबा जिवीत कितें म्हणलें समजता. आपलें कूड आनी रगत दिवचें म्हळ्यार आपणाकच संपूर्णपणान आनेकल्याक दिवचें. जेजून पवित्र सभे खातीर संपूर्णपणी आपणाकच दिलें. तशेंच आमच्या लग्ना जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी एकामेका खातीर संपूर्ण तरान दिवचें. त्या देखून आमी वसावणी करता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन आमच्या कुटुंबांत मोगाचेनो आमी येवकरिस्त संभ्रमूंक जाय. आनी येवकरिस्त जावन आसा एक मोडलोलो उंडो तो आमी जियोंक जाय आमच्या सेज समारा. नीज येवकरिस्त, नीज मिसाचें बलिदान सुरवार जाता इगर्जेच्या दारा भायर. आनी थंयसर आमी कितें जियेता, कशें जियेता त्या प्रमाणे आमी हांगासर संभ्रमच्या त्या येवकरिस्ताक अर्थ थंयसर आमी दिता. त्या देखून जेजूचे उतर नियाळ करून हांगासर जेजूचें तें येवकरिस्त आमी संभ्रमतना मोगाचेनो कशें जेजून आपणाकच मोडलें तशें आमी हेरां पासत मोडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागूंक तयार जातना परत एक फावटी उडास करया. मागणें देवान वेळ काळ रचल्या देवाक आमी दिवचो वेळ. येवकरिस्त एक मिस्तेर तो आमी सत मानूंक जाय, संभ्रमूंक जाय आनी जियोंक जाय. देव आम्हा हर एकल्यांकी आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आमेन. उबे राहून आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वपदवेदार बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी ना दिसच्या स वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्यान जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा
देवाचो एकलोच पूत तो सर काळापुरी बापातावन सलमला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उसळलो खरो देव तो देवातावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या स्नेह वाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनुष्य पासत आनी आमचे सोडणे पासत सर्गांत तो देविलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका लिखिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रसवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वराने जीवदाता तो बापा आनी पुताका निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका समासरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी दरता वरवीं सापलेले देव सभेक सतमानता पापाच्या बक्षणे खातीर एक ज्ञान सामान मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. जेजू म्हणटा म्हजे नांवी तुमी कितेंय मागशात जाल्यार सर्गी म्हजो बाप ते तुमकां फावो करतलो. तर तेच बरवशान आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर आमची मागणी सर्गी बापाक ओपून दिवया. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाडा बापा होवी सभेचे मुखेलपण चलोवन व्हरच्या सर मणियारांनी आपल्या ताब्यान आसच्या परजेक मागण्यांत वागोवंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकारभाऱ्यांचेर तशें राष्ट्रांच्या सर लोकांचेर तुजी बेसांवां वतून आमचे राष्ट्र शांती समाधानाचे बिडार कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबाच्या वडिलांनी देखी बरीत जिणी जिवनूक आनी आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वां आनी भावार्था प्रमाणे वागोवंक तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगजेंतली सर कुटुंबां बळवंत कर. मागण्याच्या बळान आमी जियेवन विशेन पावला परी भावार्थाक साक्ष जावंक हेरांक बरी देख दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेक कश्टांक आनी समस्यांक बली जावन बरोसो सांडिल्ल्या सर लोकांक जिविताचो म्हत्व समजून तुजेर बरवसून जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोवन तुज्या पुताक जिवन साक्ष जावंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी मौनपणी देवा बापाक समर्पिया. सर्वेस्परा बोधायळ बापा हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय प्रत्येक जावन तुजे आनी आमचो मदलो एकवट आमच्या भावा भयणी मदें आमकां असो एकवट एक फिरगस कुटाम जावन परगट रितीन दाखोवंक हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. सर्वेस्परा आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वादां घाल. आमी हर एकल्यांनी एकामेका मोगान आनी एकवटान जियोंक जाय अशी कृपा तूं फावो कर. विशेश जावन ह्या घडी आमी तुका समर्पण दिता आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक तशेंच परगांवांत वावर करच्या आमच्या फिरगजकारांक तांकां तांचे पिडा सोसून व्हरूंक थंयसर परगांवांत काम करता आसतना तांकां जाय आसची भद्रती तूं फावो कर. आम्हा हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बऱ्या भलायकेनी आमकां नेटय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मागता
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावन दीत म्हूण मागात. मोगळा बापा, तुका आमी पेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी ससण्याच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तूं आमचो खरो याजक निरंतरी पेटोवचो यत्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमी सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें बेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही बेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन भेटयलेलें ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वारयलेले ताचे रगत पियेवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरीच्या भांजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्या पासत तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडा साखरा.
भावार्थाचो गूट परगटोवया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, जेराल्ड आयजक आमच्या गोळी बापा, आयज सगळे या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरोवन मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखांबळ फोळोवंक फोव कर. आमास बेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरी देवाचे मये संगाती, भगिवंत तुजे तिसपती, भगिवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर विशेष रितीन आमचो पात्रोण सावेशेन पावलाचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमी सर्वां येवकरिस्ताची व्यक्ती जावन जियोंक जायची कृपा सोम्यांची कैले मागणे मरिफात आमी सोन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी सरगार जाता तशी ह्या संवसारान जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पत्कां मोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकवटाचो आनी मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप कटिली. आमची काकूट देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप कटिली. आमची काकूट
तुझे भाकरतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगाचेनो पळया होस्सो तो येवकरिस्तीक जेजू आमकां समेस्ताम येवकरिस्त सतमानूंक संभ्रमूंक आनी जियोंक आपोवणें दिता तो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाबल्ली आमी निजायकी सुभागी जेजू येतो काळजान म्हज्या प्रत्येक सोबियो तुका वयचा सवयसो धनिया सदनिको शांती कुवरदो पावन कर म्हाका बापाचो संदेश घेवन तो आयलोलो संवसारी मोनी चलो जिवीत सोडो सर्गीत बेलोलो आपणाक सोपोन दिलो तुमचो जगाचा सोरा तुमचो म्यास दामाक जाय तुमचो जगाचा सोरा तुमचो म्यास दामाक जाय जेजू येतो काळजान म्हज्या प्रत्येका सोबियो तुका वयचा सवयसो धनिया सदनिको शांती कुवरदो पावन कर म्हाका नाफावो आमचीस सेमच्याक आस्तुका पावतात म्हजे तुका तुझी बरी
प्रीतीच्या बापा, या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारांतले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पोसणे वरवीं आमच्या काळजांनी प्रीत मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. वातीद्वारे मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. मगाचनो मंगळारा 19 तारीखेर देवाच्या शब्दाचे भक्त Krista,
येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे समकर आसा, आमच्या मुखार आसा. फिलिपिकरांक बरयले पत्र 2 अध्याय 10 आमी वाचलें तर सैमान तो देव तरी आपल्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. सर्ग म्हणले रावलेर ताका आसलें, रायपणान तो आसलो, पूण ताणें रचल्या आमी पातकान सांपडल्या, पातकाचे गुलाम जाल्या. ह्या संवसारांत आमकां रचल्या देवा तावन आमी पयस गेल्या आनी परत त्या देवा लागीं राज्य संधान करूंक, परत त्या देवा थंय आमकां एकठांय करूंक तोच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त रायांचो राय ते सर्ग म्हणले रावलेर सांडून ह्या संवसारी आयलो. हर एक येवकरिस्त आज आमी नियाळ केलें येवकरिस्ताचेर. हर एक येवकरिस्तांत आपणाक कसो तो हजर करता, आमच्या मोदें तो जिवंक आशेता. आमी पळयलें तर तो जल्मलो बेथलेहेमाच्या गोरवाच्या गोट्यांत एका खावणेर खावण त्या गोरवांक थंयसर खाण दिवचो जागो. आज आम्हा हर एकल्यांक जिवीत बरोवन ममताशे मापान दिवंक तोच सोमे जिविताचे खाण जावन हर एका येवकरिस्तांक येता. आमचे सांगाता तो जियेता, आमच्या काळजान तो येता, आमच्या सांगाता तो रावंक आशेता. तोच जेजू मोगाचे न्हू आज आमचे समकर आसा. आमच्या फेस्ताक आमी तयार करना आसा. भावबंदावपणाचो कंप्रीचो आयतार संभ्रम आमी आचरण करता. तो एकवटाचो संभ्रम आमच्या देवा थंय आमचो एकवट, आमच्या पेल्या थंय आमचो एकवट आज आमी उक्त्यान पासारूंक परगट करता. मोगळा जेजू ह्या पुरशावांत आमी तुज्या वाटेर आमी समखाताना यात्रिका आमी ह्या संवसारांत म्हणले आमच्या उडासाक तूं हाड. बसयलेल्या गांवाक आमचे पैन आनी थंयसर आमी तुका मुखामुखी पळयता. आज उक्त्यान आमी आमचो मान तुका परगट करता. येवकरिस्तांतल्या जेजू तुज्या मुखार आमी चलतना आमचेर तुजो आशिर्वाद पडून, तुजे काकुळटीचो नदर आमचेर पडून भावार्थांत आमी तीर जावन जिवंक तुजी कृपा आमकां तूं दी. विशेष करून ह्या गांवांत आमी आमचे चलोवणे करतना, आमी ह्या गांवांत चलतना हर एक हेर धर्माचो व्यक्ती जो कोण दोळे उबारून तुका पळयता तांच्या हर एकल्यांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आमच्या गांवांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचो गांव तुवें निर्मीत केल्ल्या त्या शांतीचो गांव जावन दी, समाधानाचो गांव जावन दी, मोगाचो गांव जावन दी, एकवटाचो गांव जावन दी. आनी अशें तें तुवें चिंतल्लें सर्गींचें राज आमच्या गांवांत, आमच्या सेज समारा, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. सोम्या तुजी दयाळायची दिश्ट घाल आम्हा हर एकल्यांचेर. ह्या गांवांत आमी पैन करून वेताना ह्या गांवच्या हर एका व्यक्तींचेर तुजो आशिर्वाद तूं घालतना विशेष जावन पिडेस्तांचेर, प्रायवंतांचेर तुजे नदर घाल. आनी अशें जिवितांतले सर्व कश्ट फूड करूंक तांकां धैर्य, घटाय, बुजवण दी. सोम्या आमचे सांगाता राव, आमच्या सांगाताची, आमच्या सांगाता सर आनी थवड आमी भावार्थान तीर जातेल्या. तुज्या मुखार जर तुवें आमकां आशिर्वाद केल्यानंतर ह्या संवसारांत सर्व वायटा विरोध जैत व्हरूंक आमी शकतेल्या. जेजू आमचे सांगाता राव. पुरशावांक आमी तयार जावन गावया गीत. मुगाच्यानो आतां पुरशांव सर्वांनी सहकार दिवचो, दयाकन घुसफोड करिनाकात. पयलें खुरीस हांगासर येता. खुर्साच्या
उपरांत दुंपेली
जिवंत खाऊ ताचे त्रैलोक्याचा
मुक्काल जावन एक वरापर्यंत सोम्याक आमचे सांगाता घेवन आमी आमच्या गांवांनी भोंवल्या खंडीत जावन तो देव आपलो आशिर्वाद आमचेर घालता. एक घडी बसया. आमी नियाळ केलें मागणें वेळ आनी काळ रचल्या देवाक आमी दिवचें. तो वेळच मागणें. इतलें वरां आमी मागण्यांत करसिलें. भावार्थान आमी चल्ल्या जेजू सांगाता चल्ल्या खंडीत जावन देव जेजू क्रिस्त केदाळाय ऋणकारी जायना. पगार आपल्या कृपेच्या आशिर्वादांनी तो आमकां नेटयता. मागणें म्हटल्यार आमच्या सगळ्या जिवितांत देवान आमचे थंय केल्ल्या महत् कार्यांक आमी देवाक अर्गां दिवचें. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सगळे वर्स आदल्या फेस्ता जावन आज पर्यंत कितें सक्कड जेजून आमच्या जिवितांत बरी कामां केल्यांत बरे संदर्भ आमकां दिल्यांत उडास दवरचे तसले संदर्भ संतोषाचे संदर्भ आमी कश्टातना तो आमच्या सांगाता रावून आमकां ताणें धैर्य दिला. ह्या सगळ संगतींक आमी त्या देवाक अर्गां दिवंक फावो. तर मुखार भावा भयणीनो धन्यवाद दी स्तुती हाडवे म्हणल्या ह्या गायनाद्वारे ह्या पवित्र युकरिस्तांत हजर आसच्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर. धन्यवाद दी स्तुति हाडुवे ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಧನ್ಯವಾದದಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಂದೆಂದೂ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಂದೆಂದೂ ನೀಡಿರುವೆ.
मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्घां दिलें. आतां दिमी घालया. हो एक कृपेचो वेळ जावन आसा. जेजूचो आशिर्वाद आमचेर आमी मागून घेवंक ह्या घडये विशेश जावन समर्पण दिवया. आमचे सगळे फिरगस कुटुंब, आमचो आत्मीक वडील बापराजेस, आमचो विगार कळमीत नासतना लोकांची सेवा तो करता. केदळा साक्रामेंतांची गरज आसा तो धांवता. आपली भलायकी लेकी नासतना सक्कड आपले जिवीत ह्या फिरगस कुटुंबा खातीर तो दिता. मोगाच्या न्हू, आज हो दीस आमच्या आत्मीक वडिलाचेर ती कृपेची आशिर्वादां मागूंक मागया. आमी आमच्या गवळीक मंडळीच्या सर्व संध्यांचेर गवळीक मंडळी आपलें काम, आपलें कुटाम जायतेपणी तांणी सॅक्रिफायस करून फिरगस कुटुंबा खातीर आपलो वेळ दिवंक पडटा. आनी त्या वेळार कांय लेकी नासतना फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावुरतात. आयोगा मरिफात ती वावुरतात. तांचेर देवाचे आशिर्वादां मागया. आशिर्वादां मागया आमच्या सर्व संघ संस्थांचेर, आमच्या आयोगांचेर. जेजूचे मिसांव विविध रितींनी आमचे संघ संस्थे आयोग करते आसात. भुरग्यांतय, दुबळ्यांतय, युवजनांतय, गरजेवंतांतय, सगळ्यांतय आमचे मिसांव आमी करते आसा. जेजून 2000 वर्सां आदीं दिल्ले मिसांव विविध रितीन विविध लोक हातूंत मेतेर जावन ते मिसांव करते आसात. त्या हर एका व्यक्तींतय देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आमची वैयक्तीक कुटुंबां सोम्याक समर्पण दिवया. तांचेर सोम्याची आशिर्वादां मागया. जावं पुरो आमच्या घरांत आसात मालगडी, पिडेस्त भावा भयणी, आपल्या जिविताच्या उतर प्रायर्ती आसतना सोम्या तुजी दयाळायची नदर तांचेर घाल. कश्ट पिडा सोसून व्हरूंक तांकां धैर्य दी. आमच्या आवय बापायंचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भुरग्यां खातीर भावार्थांत तशेंच शिकपांत वाडोवंक जायती मिनत ती घेतात. तांच्या सॅक्रिफायसाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मोगाळ बापा, समर्पण दिता आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व युवजनांक बरो फुडार, बरें शिकप, बरें जीवन संगाती तांकां दिवं. तांचें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलें कर. वायट सवयांक बली जाल्ल्या आमच्या युवजनांक परत फाटीं येवन आपल्या कुटुंबांत एक जावन मोगाचें जिवीत रुपीत करूंक सोम्या तुजे कृपेचे आशिर्वाद आमच्या युवजनांचेर वत. सोम्या समर्पण दिता हांव आमच्या भुरग्यांक शिकतात ह्या संवसाराच्या शिकपांत, तशेंच जायत्या संगत्यांनी मोबायल आनी विविध संगतींनी ते आमची भुरगीं तांतू आसात. बरें खंयचें तेंच विंचून काडूंक सोम्या आमच्या भुरग्यांच्या मोतीचेर तुजो उजवाड फांकय. आनी अशें बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक तुज्या आशिर्वादांचेर वत. सोम्या आमच्या गांवांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. शांत समाधानाचे गांव आमचो जावन दीत. विशेष जावन समर्पण दिता हांव सोम्या आमचेच फिरगस कुटुंबाची जायती कुटुंबां विविध कारणां खातीर हे फेस्ताचे संभ्रम आचरण करचें भाग तांकां फावना. जावं पुरो आपल्या मोगाच्या व्यक्तींक होगडून घेतल्या त्या दुखांत तीं आसात. सोम्या तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबांत खाली जाल्लो तो जागो तुज्या हजरपणा द्वारे भरती कर आनी तुजें बुजवण तांकां पाठय. सोम्या आमच्या मोगाचें, आमच्या इश्टमंत्रांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या फिरगजेक भेट दिता त्या हर एकल्या यात्रिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमा सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी आशिर्वादांनी भरलेली परजा आमी जावंक आमकां निर्मेळ. सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावन गावयां गीत येद्या वडा साक्रामेंता.
sakramenta satsang naman guruya Urvilyatya rupa bhutta no yuritiya darya Sarvon vichaskat vishya Bhavatache bol divya Sarvon vichaskat vishya Bhavatache bol divya Sashima patashikuta Ulasani stutisa Putvi महिमासच नासचा एका साळ्यानं सीता दुःखा दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटता दुःखा दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटता प्रार्थूया हे देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना हांव म्हज्या याजाकी चिणयेच्या पयल्या वर्सांत आसा आज ह्या भोव पवित्र येवकरिस्ताक नियाळ दिवंक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक म्हाका एक अवकाश दिल्लें म्हजें भाग म्हूण हांव घेतां आनी बाप राजेश हांकां देव बरें कर म्हणटा विशेश जावन भोव अर्थाभरीत रितीन आयचें मिसाचें बलिदान एक वेवस्थीत रितीन तुमी मांडावळ गेल्या आनी भोव अर्थाभरीत रितीन आयचें बलिदान जालां त्या देखून तुमकां हर एकल्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी पुरवां जावनच्या तुमच्या फेस्तांक बरें मागता देव तुमकां आशिर्वादांनी पुरवं तुमकां देव बरें करूं फादर मुगाचें न्हू आराधन जालें सर्व बऱ्या रितीन जालें देवा घरगां आमच्या पात्रोण संतान आमकां सांडून घालूंक ना जेन्ना आमी मागता आमकां तो दिता आनीक निदर्शन जेवणाची वेवस्था अशी आसा One, two, three,
तुजी करुणी निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. 6 पावला आम्हा पासून विनंती